नमस्कार भुरग्यांनो, आयचें युग हे विज्ञान युग म्हणून वळखतात। विज्ञाना बगर आयच्या मनशाक जगप खूपच कठीण जालां। आमचे सदाच्या जिणेंत आमी अश्यो खुबश्यो वस्तू वापरतात ज्यो विज्ञाना बगर करप जमचें नाशिल्लें। विज्ञानान आमकां वीज दिल्या। विजेच्या आदारान आयज आमकां सगळीं कामां करूंक जमतात। तर ह्या विज्ञानान सगळ्या संवसाराक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खूब लागीं हाडलां। देखीक म्हळ्यार रेल्वे, मोटार, बोटी, विमानां हांकां लागून आमी आयज जगांत खंयच्याय जाग्यार रोखडींच पावूंक शकतात। तशेंच ईमेल, फॅक्स, टेलिफोन, मोबायल हांकां लागून आयज आमच्यांनी रोखडेंच कोणा कडेनय संपर्क सादूं येता, म्हळ्यार संपर्क सादूं शकतात। तशेंच कोणाकय संदेश धाडूं येता। विज्ञाना बगर जीण जगप जमचें ना हाचो अणभव आमकां सदाच्या जिणेंत साद्या साद्या गजालींनी लेगीत येता हें आमी जाणात। तर भुरग्यांनो, हें सगळें सांगपाचो हेतू म्हळ्यार आदल्या काळार ह्यो सगळ्यो सुविधा नाशिल्ल्यो, तरी लोक पयस आशिल्ल्या मनशां लागीं म्हळ्यार पयस रावपी मनशांक संदेश धाडटाले। ते कशे तुमी जाणात? हय, तर पत्र वेव्हारांतल्यान म्हळ्यार चीट बरोवन। लोक चीट बरयताले आनी ती पोस्टाच्या पेटयेंत घालताले। पोस्टाच्या आदारान ती चीट बरयल्ल्या मनशाक पावताली, पूण खूब दिसांनी। तर अशाच एका चिटे विशीं आयज आमी मॅरी चीट बरयता ह्या धड्यांत मॅरीन चिटयेंत कितें बरयलां तें पळोवया। खूब आदली गजाल, मॅरी नांवाची चली आशिल्ली। तें आपल्या घरच्या वांगडा गोंय राज्यांत रावतालें, जाल्यार ताचे माशेन आनी ताचो घराबो मुंबय रावतालो। माशेन म्हणल्यार मावशी। ताच्या माशेनालो चेडो कामील म्हणल्यार ताचो मावस भाव कामील ताका चीट बरोवन मुंबय कितें घडटा तें सांगतालो। ह्या फावटी कामिलान मॅरीक चीट बरोवन धाडिल्ली। तातूंत ताणें मॅरीक नातलाचे सुटयेच्यो गजाली बरोवंक सांगिल्ल्यो। ताका लागून मॅरी चीट बरोवपाच्या हुस्क्यांत आशिल्ली। कित्याक तर ताका चीट बरोवपाक येना आशिल्ली। ताणी केन्नाच चीट बरोवंक नाशिल्ली, पूण चीट बरयना जाल्यार कामील रागार जातलो। कितें केल्यार बरें म्हूण येवजीत येवजीत मॅरी ताची व्हडली भयण रिटा म्हऱ्यांत गेलें आनी ताणें ताका सांगलें, बाय, म्हाका मातशी चीट बरोवन दी गो। त्या वेळार बायेन म्हळ्यार रिटान ताका सांगलें, आगो, तूं आतां ल्हान आसाय, तिसरे यत्तेक शिकताय मुगो, आतां तुवें चीट बरोवंक शिकूंक जाय। बरय, भियेनाका, कामिलाची चीट वाच आनी तेणें कितें विचारलां तेजो जबाब दी, म्हळ्यार कामिलान विचारिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो बरय। पूण तरी मॅरी चीट बरोवंक फाटीं फुडें जातालें, म्हळ्यार अनमनतालें। तें पळोवन रिटान ताका धीर दिलो आनी चीट बरोवंक सुरवात करपाक सांगली आनी मॅरी चीट बरोवंक लागलें। कोलवे साश्टी, गोंय, तारीख 2 जानेवारी 1987। मोगाळ कामील,
माये मोगाचो नमस्कार. तुजी चीट मेळ्ळी. वाचून बरें दिसलें. आमी बरीं आसात. देवा दयेन तुमी बरीं आसतलीं अशी आस्त बाळगिता. आमी नातलांक खूब खूब मजा केली. वडे, मांडारे, दोस, नेवऱ्यो खातना तुजी खूब याद जाली. नेवऱ्यो तुका खूब आवडटात न्हय? हांवें कुसवार वांटलो. टॉनीन नखेत्र केल्लें. ताका मरे पयलें इनाम फावो जालें. गोट्याचो देखाव बेस बरो जाल्लो. पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. स्मिता, फरिदा, रमेश आनी हेर सगळीं पळोवंक आयिल्लीं. तांणी आमकां नातलाची आनी नव्या वर्साची परबी दिली. कॅरल सॉंग म्हणपाक आमच्या पंगडाक इनाम मेळ्ळा. बायक मरे चेपे मेळ्ळा. तेणें दोळे बांदून पुडकुलो फोडलो. खुर्सा कडल्या पेत्रून क्रिसमस फादर काय बरो केल्लो. तुजो आमकां खूब उगडास जालो. बरें आं, चीट सोंपयता. फाल्यां सोमार, शाळा आसा. अभ्यास करूंक जाय. तूं गोंयांत केन्ना येतलो? गांवच्या फेस्ताक? भाशणाक विचारला म्हणून सांग. हेरांकय बी. तुजे चिटेची वाट पळयता. बरें मागून. तुजें मॅरी. चीट बरयले उपरांत मॅरी ती चीट व्हरून रिटाक ताच्या बायेक दाखयता आनी तातूंत कितें चुकलां जाल्यार सांग म्हणून ताका सांगता. त्या वेळार रिटा ताका खऱ्यांनीच बरी चीट बरयल्या म्हणून शाबासकी दिता आनी ताका त्या पाकिटाचेर कामिलाचो मुंबयचो पत्तो बरोवंक सांगता. तशेंच फाल्यां शाळेंत वतना ती चीट पोस्टाचे पेटयेंत घालपाक सांगता. अशे तरेन मॅरी चीट बरोवन कामिलाक धाडटा. देव बरें करूं.